Headlines brought to you by Panchamrita. पोरसकडे उगवे जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात पेडणे पोलिसांनी 5 जणां केली अटक. दुबावीत उगवेचेच दोग IRB पुलीस. काणकोण बेकायदेशीर रितीन दत्तक घेतिल्ल्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक आवयन क्रूरपणान बडयलो. तिका अटक करात अशी मागणी घेवन थळावे पुलीस स्टेशनार. वागातोर एका क्लबात बाउन्सरांचो 5 पर्यटकांचेर हल्लो. क्लबाचो मॅनेजर पियेल्लो म्हूण पर्यटकांचो दावो. सुमार 6 बाउन्सर हणजूण पुलिसेच्या ताब्यांत. खानापूर सुळेगाळ वाठारात लायटीचो शॉक लागून 2 हत्तीक मरण. जोयडा तालुक्यात हत्ती शेतांचे व्हडा प्रमाणात नुकसाण करतात म्हण शेतकार बेजार. नावेली एके जाणटे बायलेच्या गळ्यातली भांगराची सरपळी फारायली. सरपळी सुमार 2.5 लाखांची. बायल चलत वताली मिसाक. जीएसटीचे स्लॅब देंवयल्या उपरांत गोंयच्या येणावळीचेर परिणाम. ऑक्टोबर 2025 जीएसटी रेव्हेन्यू 3% उणो. आणि ग्रामसभेक 25 गैरहजर अशा 55 बीडीओ कागाळ करपाचो कारापूर सरवण पंचायतीचो थाराव. 3 वर्सां गैरहजर पंचांचे लिस्ट पंचायती भायर मारपाचोय निर्णय.